आणि दुसरें म्हणजे पोर्तुगीजांचें रक्षण करपा खातीर आपले सगळे हे चमत्कार जो पणाक लायता तो मनीस स्वतंत्र गोंयान आमचो गोंयचो साहेब कसो आसतलो. सो इन्सल्टींग टू गोवन्स स्वातंत्र्य सैनिक कश्टाच्या आधाराचेर प्राण दिवन आणि बलिदान करून त्याग करून हाडले तांचो हो इन्सल्ट आसा. त्यामुळे कोणेच हाज्या फुडें सेंट झेवियराक गोंयचो साहेब म्हणचो न्हय. नाका आमचे दोल्लें जाल्यार तें तोंड उगतें जाता. अकस्मात कांटो लागलो जाल्यार दुखती चड जाता. आमचे एक पोल्यार थापट मारल्यार दुसरो पोलो दाखयता. आतां देंवचार चड जाल्यार तांकां कोंकोपी येता. पुर्तुगेज आसले तेन्ना हिंदू क्रिस्तांव सुसेगाद आसले. पुर्तुगेजांक धांवडायले तोरूय मोगान दीस जाले. आतां गांजीर खुंयचे आयल्यात ते समजोंकूच नासले. क्रिस्तांवाचे इस्कॉलांनी शिकोन बदमाश जाल्यात तसले. तुवें तुज्या बापायक विचारचें आसलें. आवय बापूय फेस्ताक व्हरतालो तें पळय कितें. आतां कोणें तुका पयशे दिल्यात ते सांगचे पडटलें. सांगोन नाय जाल्यार कोट्याक नाक बुडोय मोडचें पडटलें. San Franciscawer शिकतालो इनासाच्या सांगातान. ताणें साबार मिलाग्र्यो केल्यात आमच्या गोंयच्या ह्या गांवान. तो सोंपलो चायनान गांवान पूण सांगली धाड म्हूण गोवा गांवान. तो जावन आसा एक होली स्प्रीट आमच्या गोंयच्या गांवान. काराक फुडें सोल्लाय उजो घालून गोंयान. शांतीच्या तोड्यान बापायचें दोतोर घालताय तूं उदकान. ताका वोगोत नाका तुका व्हरोंक आमच्या शिरापान. वचोन बोगसोणें माग तूं सुसेग आसतलो जिवितान. हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान ताचो व्हडल्यान घेता उमाव. मागलेलें मेवता गोंयच्या साहेबाक व्हड तुजें नांव. संवसाराचो लोक धांवोन येता आमकां दिसती मोसांव. एकवटान आमी रावोन घेवया गोंयच्या साहेबाचें नांव. एकवटान आमी रावोन घेवया गोंय
गोंयच्या सायबाचें नांव